पर्यटन विभाग पर्यटनाची नोंदणी आणि पर्यटनाक कशी चालना मेळटा ती पळयता. हॉटेल्स तांच्या नियंत्रणाखाला येतात, पूण रेस्टॉरंट, स्पा आणि नायट क्लब येना. रातच्या वेळार उसरा मेरेन क्लब सुरू दवरपा खातीर वेळेचो प्रश्न जो आसा तो सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार आणि हेर विभागांच्या मजतीची गरज आसा. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर हे प्रश्न सोडवप गरजेचें आसा. दिल चाहता है आणि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सारखे चित्रपटा वरवीं लोक किंवा पर्यटक गोंयाक भेट दिवपाक प्रेरीत जाता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पर्यटन बऱ्या तरेन प्रमोट करतले जाल्यार धांग जेन्ना म्युजीक बंद जाता, धांग इश्यूज जाता, ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया येता ट्युरिजमा खातीर, दे नीड टू एन्श्योर दॅट दे आर हॅव्हिंग अ थिंग दे हॅव नॉस्टॅल्जिक मोमेंट्स ऑफ तूं कॉलेजीन आसतना गोंया आयलें, तुवें एन्जॉय केलें गोंया, तुज्या फ्रेंड्सा बरोबर परत येतात जाल्यार यू वॉन्ट टू रिमेंबर रिकलेक्ट दोज मेमरीज. सो जेन्ना आमी ते आमीर खानाची पिक्चर दिल चाहता है नाल्यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, these movies are movies will inspire the youth to come to destinations like Goa, but they need to feel Goa at its best at the same time the real Goa. आणि तो आमचो प्रयत्न आसा पर्यटन खात्या तर्फे तांकां हे गोंय पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना we have promoted under sustainable tourism, under regenerative tourism. Regenerative and sustainability एकूच फरक आसा की रिजेनरेटिव्हच्या अंडर टुरिजम जर टुरिस्ट येतात आणि एन्जॉय करचे, पूण गोंय वाट न लायता, पर्यावरण वाट न लायता एन्जॉय करून वचचे, रिस्पॉन्सिबल रावचो आणि गोंयाक प्रमोट करता तांणी हेल्प करचे, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी फुडें वतात.